सुरवातेक आमी गायन करूया मिसाची भेट गायनाचो अंक A80. मिसाची भेट भेटूंक यादीक येता गीत म्हणून ताका युगां दिवया कालवारी भेट होरपून प्रवेश कोता एक मनान मिसान वांटो घेवया कालवारी भेट नव्यान दोन सोता क्रिस्ताच्या मनान उगडास करूया पूर्ण सोरो ही भेटेन भेट वयता क्रिस्मेड्याचे मासरो गोशेवया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव मनशाक मोगान रोचता आनी आमचे प्रितुमे वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसलोले फळां दितोले सोर वृक ताच्या उदार पोसणांक दिता. अरण्यांत बुकेक सापडलोले पोरचेक माना दिवन पोसता. नव्या कोरारांत जेजू मनशाची तोरेची भूक निवारता आनी आपुणूच जिवीत दितलो उंडो जावन सोरोना तसलें जेवण पोरचेक वाडटा. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महाधर्म प्रांतीक यादनिकां आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटां. दर एक यादनीक मिसा भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जिवो जेजू दिता. आमच्या यादनिकांच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना तांच्या मुणयारपण फळाबुरीत जावन म्हूण मागुया. तांचे पासत आमचें काळीज मन देवाक उबारतना ह्या मिसांत मेळटोल्या जिविताच्या उंड्याच्या गोठायेन आमी नवसरलेल्या जिविता वरवीं देव कृपेन वाडत वचूं म्हूण मागुया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. अशे भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना देवा मुखार आमी सगळीं किरकोळ पातखी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातखी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मेरे सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Somia kakutkur, somia kakutkur, somia kakutkur. Krista kakutkur, Krista kakutkur, Krista kakutkur. Somia kakutkur, somia kakutkur. Somia kakutkur.
Sorgiani Shanti, Tacha Ishta Sosari, Sorvespora Deva, Sorgicharaya, Sorpodvita Deva, Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Kotao, Ami Tuka Dinvaso, Tuja Tur Muimbova Paso, Ami Tuka Wakanta, Moima Deva, Usurgiani Shanti, Tacha Ishta Sosari, Somia Jesu Christa, Baba Jai Glasuta, Somia Deva, Deva Cheshele, Tu Sao Sarache, Bapkatai, Am Chicago, Agutko. Tu Bapa Jaus Yakosai, Am Chemagne, Ai Kurke, Moima Deva, Usurgiani Shanti, Tacha Ishta Sosari, Vidat Povidat Mea Sangati, Deva Bapa Chimoiming Jesu Christa, Egloso Povi, Egloso Ishvor, Egloso Pormeshvor, Moima Deva, Usurgiani Shanti, Tacha Ishta Sosari. Pratuya. Ce balidan de bagdin basın beri thagne lisuzan famil tanche basso thami magda. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक भाव तुका उलो मारतेल्यांक सदां दुलाबायन वागोय तुवें आमकां रोचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ उपकार आमकां कर म्हूण मागता हांव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेत आनी रात चलयता देवा सासणाच्या सासणाक आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायेलाच्या पुता धुवांची सगळी उरपोन्स मोयसेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणोंक लागली. तांणी म्हळें, इजिप्ताच्या देसांत सर्वेस्पराच्या हातांत कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक नात? थंय मासांत व्हरलोले आयदनाशी बसून आमी पोटभर उंडो खाताले हांव. हे सगळे उरपोनचेक भुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या होरण्यांत हाडल्यात. तेन्ना सर्वेस्परान मोयसेसाक म्हळें, सरकार थावन पावसा भाशेन हांव तुमकां उंडे धाडटलो. दर दिसा आपणाचो दिसपटो गिरास एकठांय करूंक लोक भायर सरतालो. तुमी म्हजी समूर्त सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोयसेसाक म्हळें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांचे शीण हांव आयकतां. तांकां अशें सांग, 2 सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातोल्यात आनी सकाळीं तुमकां पोटभर उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. आनी अशें घडलें. सांजे लोवे उडून आयले आनी सगळें पेण्यांचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळ्या पेण्या भोंवती दव पडलो. दव उबून वेतोच अरोण्यांतले सगळे जमनीर खवळां भाशेन
शिकेवलोल्या दोवाच्या बर्फा इतलें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइसेसान म्हणलें, तें तुमकां सर्वेस्पोर खावंक दिता तो उंडो. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्यां, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे संस्तीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिणकेक आमी कळीत करूंक जाय. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. तरी आसतना मळबाच्या कुपांक ताणें हुकूम घालो. सर्गीचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें माना धाडलो. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. मुनशांनी केलो बोलिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसोर ताणें तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतलोल्या पर्वतार आपल्या पवित्र देसान ताणें तांकां पावयलीं. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरचेक सर्गीचो उंडो दिलो. बाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनू, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो तुमकां उलो मारतां. फुडाराक आनीक हलक्या मोनाच्या भावार्थ्या पोरी जिवूं नाकात. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी शिकूंक नात, कित्याक दुबावा विरेत जेजू सोवें आसा तें सोत तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणटोच तुमच्या आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या वंदावण्या वरवीं पाड जायत वेता त्या तुमच्या आदल्या पातकी सोय सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसोरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बऱ्यापणान आनी पवित्रतायेन रचलोल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पora, सर्वेस्पora, सर्वेस्porak Soizon. सर्वेस्पora, सर्वेस्पora, सर्वेस्porak Soizon. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पora, सर्वेस्पora, सर्वेस्porak Soizon. सर्वेस्पora, सर्वेस्पora, सर्वेस्porak Soizon. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Zova परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोव्या. जेजू तुय नासलो आनी ताचे शिसूय तुय नासले म्हूण लोकांन देखले तेन्ना तो लोक ओड्यांनी सोडून जेजूचे सोदीक काफेरनावाक आयलो.
तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी खावन खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, बोगोर उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात. खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. तांणी ताका म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्याक कसली खुणां करून आमकां दाखयशील? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो, तांणी तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलेलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सत सांगता, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप, कित्याक जो स्वर्गांतल्यान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हळें, उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना, आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, कालच्या दिसा भगवंत इनास दे लोयला हाची परब आमी सबरल्या. आनी ह्या भगवंताच्या जिवितान इगोडणी आमकां एके भाशेन दाखोवन करता. इनास दे लोयला हो एक झुजारी कसो आसलो, आनीक झुजारी कसो झुजान झुजूंक आनी भाशेन तातूंतल्यान आपल्या जिवितांतल्यान अदीक बरेपण जोडूंक जाय तो ताचो हावेस आनी इच्छा आसली. एका दिसा खंय असोच झुजार आसतना ताका एक कॅनन बॉल जो गुळो ताच्या पांयां खंय लागता आनी ताचे वरवीं तो एके भाशेन पिडेन पडटा. ताच्या पांयांक हे जाल्ल्यान ताका जाय ते भाशेन त्रास आसतीक पडटा. फाटीं खंय हे असल्या हाती वरवीं मरूनय येता, पूण ह्या हातूंतलो तो वाटवता. भयणी भावांनो, ह्या खातीर ताका खंय जाय तो काळ ताजो इलाज करूंक ताणें हो विसव घेवंक ताणें रावचें पडटा. आनीक असो तो कडल्यांत रावता आसतना थंय आपल्याक कांयच वावर ना, तो खंय बरें पुस्तकां सोदूंक लागता. आनी ताची इच्छा म्हळ्यार व्हडले व्हडले झुजारी फुडारी जे कोण गेल्यात, ग्रेट नायट्स, हांची पुस्तकां वाचची ताका खंय खूब इच्छा आसली. आनी वरवीं तांचे भाशेन आपल्या जिवितान एक बरो झुजारी जावंक ताचें मोन आसलें. पूण भयणी भावांनो, जेन्ना ह्या जाग्यार हे पिडेंत आसतना जंय तो आसलो त्या जाग्यार ताका असलीं पुस्तकां खंय थंय नासलीं. फकत 2 पुस्तकां थंय आसलीं. ती म्हळ्यार भगवंताच्या जिविताची आनीक जेजूच्या जिविताचेर आटापलेली. आनी भयणी भावांनो, आपल्याक कांयच ना वेळ एके भाशेन रोवंक ही पुस्तकां खंय तो वाचूंक लागता. आनी जेन्ना इल्लो इल्लो ही पुस्तकां तो वाचता, भगवंताचें जिवीत एके भाशेन वाचले उपरांत तो नियाळटा, जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करता, तेन्ना तो खंय आपल्याच भितर चिंता भाशेन पवित्र सभेचो वांगडी कसो जिवंक,
म्हज्या जिवितांतल्यान ह्या भाशेन जेजू भाशेन म्हज्या जिविताची पावल रोक म्हज्यान जावचें नाकाय आनी ह्या वरवीं ताची खंय जिविताची बदलणी जाता बरी बाबूनो ते घडयेंतल्यान तो जेजूचो एक भाशेन झुजारी जाता म्हणजे पवित्र सभेक वांडीक जावंक जेजूक परगटूंक आनी जेजूचें बरेपण एक भाशेन पवित्र सभेन फावो करूंक तो हें पावल आपल्या जिवितांत मारता म्हणजे बाबूनो मागीर इनास ते लोयलाक ताका जेजू मेळ्ळो आनी जेजू मेळटोच ताच्या जिवितान एक भाशेन बदलणी आयली संवसारी वाटेन तो चल जालो संवसारी वाट एक भाशेन वागणूक ताची आसली पूण देवीक वाट आपणावन देवाची कृपेचें बरेपण आपल्या जिवितान घेवन तो ही नवी दिशा आपणायला म्हणजे बाबूनो खरी खुशालकाय तो सोदतालो ही खुशालकाय जेजूच्या आज्ञा वरवीं ताच्या जिवितान ताका फावो जाता आजच्या शुभ वर्तमानांत आमी कितें आयकलां जेजू हे पोरचेक एक भाशेन म्हणटा तुमी आयल्यात म्हजे सोदीक आयल्यात कित्याक तुमचें मन एके भाशेन आसा इज युअर प्रॉब्लम म्हणजे तुमी एके भाशेन खावन सोदता तसलो उंडो तुमी रेखला खायला ह्या खातीर तुमी आयल्यात पूण असले हाचे खातीर न्हय खावन सोरना सासणाक तोखता तसलो उंडो तुमच्या जिवितान घेवंक एके भाशेन तुमच्या जिविताची पावलां एके भाशेन जावची गरज आनी विसा आनी बाबूनो हे एके भाशेन तांच्या जिवितान घेवंक जेजू तांकां उलो करता बाबूनो हाचे पयलें वाचप जें आमी आयकलां तातूंत ह्या पोरसा एके भाशेन देवाचेर गुणगुणटा कित्याक म्हणटा आमी तुवें अरण्यांत आसल्या तुवें आमी आसल्या निर्वाशीपणान जरी आसल्या पूण जेवण खाण सगळें आमकां मेळटालें पूण हांगासर आमकां कित्याक काडल्यात तुवें आमकां मारून हिडूंक आमकां जेवण खाण केना कांय बेड्यो ना आमकां उपाशी धरून हें जेवण आमकां मारून हिडूंक ह्या जाग्यार तुवें आमकां हाडल्यात हे भाशेन ही पोरसां गुणगुणटा पूण म्हणी भावनो देव हे भाशेन नोगाल ह्या हातूंतल्यान देव तांकां ही मान धाडून तांकां जेवण खाण तांचे बूक मारूंक तांकां हें बरेपण फावो करता कितें दाखयता काय हे वरवीं हे भाशेन तांणी दर दिसा देवाचेर विस्वास दवरून सगळें आपल्या जिवितान बरेपण येता तें देवा कडसून येता हें वळखून घेवन तांच्या जिवितान लोक गरजेचें दुसरे सदेर ताणें एके भाशेन सगळ्या वेळार सगळ्या घडये तांणी देवाचेर फातयेवन जिविताचीं पावलां चलूंक म्हणटा जें तुमकां मेळटा तें उडे साठून दवरूंक न्हय पूण दिसा दिसपट्टी हें जेवण तुमकां हांव दितलो मुगे देवाचेर पातयेवन तुमी टोटली डिपेंडंट ऑन गॉड देवाचेर पातयेवन जिविताची भाशेन रावंक तो तांकां उलो करता जाल्यार दुसऱ्या वाचपान भगवान पावलो के भाशेन म्हणटा जेजू एके भाशेन मानून घेयात आनी जेजूक तुमच्या जिवितान जेन्ना तुमी मानून घेतल्यात तेन्ना तुमच्या जिवितान एक नवो आवेसभर सुरू जातलो आदलो जो मनीस आसा म्हणजे आदले तुमच्या जिविताची आसा ते सगळे सोडून नवी जिविताची वागणूक नवी जिविताची चाल तुमच्या जिवितान सोदतली जेजूक मानून घेयात आनी हे जिविताचें बरेपण आपणावंक तो तांकां उलो करता जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू हे पयशेक उलो सांगून म्हणटा हांव जिविताचो उंडो जो कोण म्हजेर सोशी येता ताका म्हणटा कधीच भूक लागची ना जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता ताका कधीच तान लागची ना बरी बाबा हो जिविताचो उंडो देव आमकां जवळ एकल्याक फाव करता खंय हें देणें आमकां मेळटा काय बेरेंत मिसाच्या बलिदानांत मिसाचे भेटेंत आमी हाजीर जाता तेन्ना मिसाचे भेटेंत हे देणें देव आमकां फावो करता ह्या 2 रुपांनी हें आसलें आमकां मेळटा खातीर आपलें उतर जिवें उतर देव आमकां दिता ह्या उतरांतल्यान जिविताची वाट आमी ओळखून घेवंक जिविताची वाट आनी चाल आमी आपणा बरे तरेन आमी फुडें घालूंक हें आपलें उतर देव आमकां दिता आनीक आपलें मांस आनी रगत दिवन आमकां हे जेवण आनी भाशेन पसून आमच्या जिविताची आत्मीक भूक तो मारता बरी बाबा आमचे मिसाच्या भेटेंत आमी घेता तेन्ना आज ह्या पॅन्डेमिकाक लागून आमकां फुडें भाशेन इगर्जान येवन ह्या मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक मेळ्ळो ना पूण आमी फुडें आमच्या घरांनी रावून ह्या एक भाशेन भेटेंत आमी भोक्तीपणांत वांटो घेता बरी बाबा हें भोक्तीपण एक भाशेन अदीक आनी अदीक वाडचें आमी जेन्ना जेजूक ह्या आमच्या जिवितान हे आत्मीकतायेन आमी काळजां मनान आमी शेवता बरी बाबा
योत्मिकतायेन हे जेजूची आसने आमच्या जिवितान आमी घेतना खरो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक खोलावंक आमी घडये जायते फावटी मिसांत वांटो घेवंक येता तेन्ना घडये फक्त आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरूंक येता घडये आमकां देवा लागीं कितें मागूंक सोदता वो कितें आमकां एके भाशेन आमकां जाय जिवितान गरज आसा तेच घडये गरजो आमच्यो जिविताच्यो बारूंक आमचे प्रश्न देवा मुखार दवरूंक घडये हें जावन आसा हावेस आमचो मिसांत वांटो घेवंक तुबा वरेद आमी गेलोंक जाय पूण भणी बाबनो अदीक म्हत्वाचें आनी गरजेचें म्हळ्यार देवाचें उतर आमी फावो ते परी आयकून घेवंक आनी ह्या जेजूक ओत्मिकतायेन आमच्या काळजान शेवूंक हें अदीक म्हत्वाचें हें आमच्या जिवितान अदीक भावार्थान आनी बरेपणान आमी घेता तेन्ना आमच्या जिवितान देवाचें आसलें जेजूक आमी अदीक खोलायेन आमी घेवंक पावता दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा तुमी हे भाशेन हो जिविताचो उंडो तुमी घेतले जाल्यार पयलें म्हत्वाचें द वन कंडिशन दॅट इज रिक्वायर्ड म्हळ्यार विस्वास दवरप बिलीव इन मी म्हजेर तुमी विस्वास दवरशात जाल्यार तुमच्या जिवितान एके भाशेन बरेपण तुमी घेवंक पावतल्यात पण बाबनो दो दिसाक हो आमचो विस्वास देवाचेर उदीक आनी उदीक आमी थंय रावया आनी देवाचें बरेपण आमकां घेतना हेच वाटेन उदीक वावरुया हे सुवातेर जे देणे एके भाशेन देव आमकां दिता ते आपलेंच वतेपण आमकां दिता तो एके भाशेन हें देणें दिता जाल्यार आपुणूच हें धान जावन आमकां एके भाशेन आपल्या जिवितान हें बरेपण आमकां हाडटा तर बरी बाबनो हे जेजूक आमच्या जिवितान घेवन हे जेजूच्या संगातान आमच्या जिविताचें पयण एके भाशेन अदीक वर्तेपणान करूंक ताकाच भावार्थान आनी भक्तीपणान मानून घेवन हें आसलें आमच्या जिवितांतल्यान आमी अदीक बरेपणान फुडें घालूंक आमकां कितें करपा आनी बोळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया हे वेळार हेच भक्तीपणान आनी बाबार्थान आमचो बाबात सगळीं आमी सांगातान उच्चारुया सोत मानता देवाक सर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी संभोवलो अंकवार मळेथान सर मरो पोंस पिला ताका हाल ताणें कोश सोंसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसाक मेलनांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला द्वितांत जिव्यान मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी ह्याच बाबतींत वेळार आमचे जोड एकल्याच्यो गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया मोइसेसाच्या आनी आरोनाच्या मोदेस्तीपणा खाल सोर्वेस्पोर्द्यो इस्रायल पोरचीची भूक निवारता देवान खेरी तापोवणे दिवन विचून काडलोले आमचे याज्ञीक संस्कारांचे अर्थाबोरी समोरवणे वरवीं पोरचेची तोरेकवार भूक निवारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बापा आमचे मागणे ऐकून घे बापा खावन सोदता तसल्या खाणा खातीर न्हय पूण सोरोना तसल्या खाणा खातीर न्हार घेयात संवसारी वस्तूंची आशा सोडून सोरोना तसली मुळ्ळ्या आपल्या फुडारपणान उखलून दवरूंक आमचो राजकारबार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया दयाळ बापा
आमच्या काळसाची आनी मनाची नवसोडणी करात. जिविताच्या उंड्याचे घोटायेन आमच्या आदल्या खोट्या वंदावण्यांक पाट वळून जिविताची नवी चाल धरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महाधर्म प्रांतीक याज्ञिकां आनी तांचे निधीक भेटयलोलो आयतार पाळटाव. तांचे बरे भलायके पासत मागतना त्या आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. बोदर बापा, आमची किरीत मागणी वेळा तुझे मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणाने आमची मागणी तूं आयकतास क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेळार आमी गायन करुया उंड्या आनी सोऱ्या बोरी गायनाचो अंक C39. उंड्या आनी सोऱ्या बोरी तुका बापानी रोंदोरी आमकां दिता जेजू बोरी, आमकां दिता जेजू बोरी. बापा आमची की करदाना जेजूचे माजरो गोड जावन दी. सगळ्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदांच चिटकून रावूं दी. सगळ्याक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदांच चिटकून रावूं दी. म्हज्या भयणी बाबांनी आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे सुविच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व तायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो आनी तिचवर आमच्या सोनेकल्याच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना नुयस तुजो मोग आमी भोगता. बोगड सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरमशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 Galvarazo, solveso tu. Povit, 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 Galvarazo, solveso tu. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयचो. सर्वेस्पराची नावी येता ताका
Sorgi, tuka बापा खरंच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण ससुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच बरी जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Baba taco good for go to here. Samya Jesu ami ondokata ani kazitle pieta Title spavito voi povanesu ami tuझे मरण Golgotha बाबा जेजूच्या मरणाचा आणि पुनर्जीवनपणाचा आम्ही भक्तीपणे उद्गास करता आणि जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत चेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उद्गास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेडे आमचे गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमास धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकरीत कर तांकां तुज्या इश्टा गुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेंत जुजे तिच्या पोथी बागेंत जुजे वाज बागेंत फ्रांसीस शावेर पदवास बागेंत दांतन बागेंत दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मान वाल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगात हा तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरभशेन नोंदरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक
राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शरीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पयल्यांत आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन जेजूक आमच्या काळजान शेवंक वेताना आमी गायन करुया जिविताचें उदक जिविताचो उंडो गायनाचो अंक D23 जिविताचे उदक हांव पियोंक घेवचें तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावंक घेवचें भुकेल्यारू जिविताचें उदक हांव पियोंक घेवचें तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खावंक घेवचें भुकेल्यारू आमचो आत्मो तानेला तुका पियूंक हांव शेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता आमचो आत्मो तानेला तुका पियूंक हांव शेता आमचो आत्मो भुकेला तुका खावूंक आवडेता
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठ्यान भरल्याय. सुर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फाल्यां हो नुस्तें मारपाच्या वावर करतल्या आमच्या गांवच्या भाव भयणांक हो दीस आमी भेटयला. तांचे खातीर सकाळीं 8 वाजता मीस आनीक उपरांत सांजे वड्यांचेर आशिर्वाद आसतलो. 13वेतान सांत रॉकीची नोवेना सुरू जातात. 22वेर परब. आशीर्वाद घेवंक हवी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया. मिसाची भेट सोंपली. गायनाचो अंक F16. मिसाची भेट आतां सोंपली. क्रिस्ता शांतीन घरांत चोरया. सर्गी कृपा आमची देवली. देवाक अर्घां दिवया. सर्गी कृपा आमची देव